सौम्या मंदिरांत तुझ्या अल्गादिम स्वरूपकारांत तुझ्या गीता गावन प्राणमर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोनी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियळता पातकी जिणी बोगस म्हूण मागता आदार करपा बेसा वाशेता. आयच्या मिसाची ती इरादे अशी आसात. अर्ग जावन मीस दितात ॲडलिन टेझा वेगस हांच्या दुसऱ्या जल्मा संदर्भी डायना आनी अनिल वेगस. 20व्या लग्न वार्षिका संदर्भी अर्गमीस जीवन आणि संध्या डिसोजा. केनिथ अँड कोटिल्डा सल्डाना, इयान सचिन सल्डाना, ग्लेरिन डिसोजा, ग्लेरिना डिसोजा, जुलियाना डिसोजा, प्रीतम आणि लिझी, स्मिता फर्नांडिस, जॉयस डिसोजा, जुलियाना आणि हिमानी डिसोजा आणि कुटुंब, एलायस डिकुन्ना, अनिता कोरेया, मेबिन फिलिप, रेश्मा फर्नांडिस आणि कुटुंब. प्रत्येक बसोत मीस दितात डेनिस अल्मेडा, मेबिन फिलिप, मेल्सी आणि स्टीव. नॉर्वेन रेगो हांच्यात मीस दितात जेसिंता रेगो. सर्व कुटुंबांतल्या आत्म्या खातीर मीस दितात योहन फ्रँक, मेलरिक अँटनी डिसोजा हांच्या आत्म्याक मीस दितात मेलरिक डिसोजा. ग्रेटा डिसोजा हांच्या आत्म्याक मीस दितात वीना लस्रादो. जोसेफ डिसिल्वा हांच्या आत्म्याक मीस दितात अनिता क्रास्ता. अंजलिना डिकोन्ना हांच्या आत्म्याक मीस दितात सुशांत डिसोजा. सर्व गरजवंत आत्म्या खातीर मीस दितात योहन फ्रँक. तशेंच ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक रितीन फादर रोवेल हांचे बसत मागया तो आपले जल्म दीस आचरसूंच्या संदर्भी सोमी तांकां सर्व आशिर्वादांनी बरोवन दी. तशेंच मिसा वावरांत जेजूचो सांगात तो बोगोंदी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो आज आमची पवित्र सभा भाग्यवंत तिमोती आणि तिताची परब आचरण करता. हे दोघी जुदेव न्हय असले तरी क्रिस्ताक वेंगून क्रिस्ती भावार्थाच्या उर्बेन भरोवन आनी क्रिस्ताची ती उब हेरां थंय वांटून घेवन धर्म प्रचारक जावन सांव पौल सांगता ताच्या मिसा वावरांत आदार जावन क्रिस्ता खातीर जियेले. धर्मदूताक धर्मदूत जावन ह्या दोगी बिस्पांनी सुरविल्ली पवित्र सभा विस्तारूंक दीस रात आपले शिकवणेद्वारी आनी पवित्र सभेच्या आडळतेद्वारी क्रिस्ताचे मिसांव ह्या संवसारांत प्रसारूंक आपणाकच समर्पिले. मोगाच्यानो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार क्रिस्ता खातीर आनी ताचे पवित्र सभे खातीर आमचे तर्फेन जाता तितली सेवा दिवंक हे दोगी भाग्यवंत आमकां उर्बेन भरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी केली सौर पदकां उडासा काडून धन्य देवतान बोगसणे मागून सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोराची तोंडां सारून वायट बरें सारून हांवें जायती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सर्व घेवन सदांच वारवरी सदिया देवतांनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sonia kakut ke kakut ke
सोम्या काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर क्रिस्ता काकुळत कर सोम्या काकुळत कर सोम्या काकुळत कर प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा, बागेवंती मोदिकाने तिताक तुझ्या धर्मदूतांच्या सांग पवित्र आत्म्याच्या देण्याने तुवें भरले आणि तुझे पवित्र सभेची गवळी नेम्यारले. तांच्या मजतीन ह्या संसारांत नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि तुझ्या बागेवंताचो सांगात चडोवंक आमकां तुझ्या कृपेचो आदार दे. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांपावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. देवाचो सेवक आनी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान बरोवचें. देवान विंचून काडलेल्यांक भावार्थाक हाडूंक आनी देव भक्तेक सरी जाल्ल्या सताची वळख वाडोवन तांकां ससनाच्या जिविताचो बरवसो दिवंक म्हूण म्हाका धाडला. फटयनांतल्या देवान जायत्या शतमानां आदीं हें जिवीत दिता म्हणून बासायल्लें. पूण निर्मिल्लो काळ पावतस हो निर्णय आपल्या उतरां मारिफात उक्तो कर एक संदेशा खाल देवा आमच्या सडवणदारान आपले हुक्मेन म्हाका ओपून दिला. म्हजे सवें एकच भावार्थान भागेली जाल्ल्या म्हज्या खऱ्या पुताक तिताक देवा बापाची आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती हांव मागतां. तुका क्रेतांत फाटी सोड हांव मुखार आयिल्लो. थंय धरिल्लें काम तुवें पंथाक पावय जाय म्हूण म्हजो इरादो जावन आसलो. प्रत्येक जावन म्हज्या निर्देशा प्रमाणे हर एक शहरांत तुवें वडील नम्यारी जाय म्हूण हांवें म्हणलें. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें बस तूं म्हज्या उजव्याक पडाव कर तुज्या वैरीक तुज्या पांये तळा हांवें घालीसर. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तुजे राजवडकेची पदवी सियोनांत हांव सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुझ्या दुस्मना वयर राजवट चलय. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. पवित्र थळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुजे सेवेक लागतली. फांतेच्या दवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. सर्वेस्परान सपूत दिला दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी सोम्यान
22 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या अर्येका शाराक आनी अळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येतेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वांगता मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वानू जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें ते रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पेया, कित्याक वावरड्याक ताची मजरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आज थोडो वेळ आमी वाचल्या त्या किर्तनाच्या वयर थोडो नियाळ आमी करया. आज आमी वाचलें किर्तन जावन आसा 110 वळ 1-4. हे किर्तन सगळ्या वांजेलांत जायते फावटी हाजो उल्लेख केला आनी हर एका सडावत हर एका बुकांनी ह्या किर्तनाचेर उल्लेख जावन आसा. त्या देखून नव्या तेस्तामेंतांत उल्लेख केल्ल्या 6 किर्तना पैकी 6 पुटी उल्लेख केल्लो किर्तन जावन आसा किर्तन 110. तर ह्या किर्तनाचो अर्थ आमी समजून घेवया. हे किर्तन बरयल्लो जावन आसा दावीद राय. येजू क्रिस्त जल्मोवच्या सरिसुमार 1000 वर्सां आदीं तो जियेल्लो आनी ताणें हें बरयल्लें किर्तन जावन आसा. पयलो वर्स ह्या रितीर आसा. म्हज्या सोम्यान सर्वेस्पराक सांगलें, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वैरींक, तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें. हाजो अर्थ कितें? म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान. हांगासर 2 शब्द भोव गरजेचे, सोमी आनी सर्वेस्पर. जायते फावटी सोमी आनी सर्वेस्पर हे दोनी शब्द आमी देवाक उपयोगसिता. तर हे दोनी शब्द कोण कोणाक उलयता? देव दाविदाक उलयता गी वा देव दुसऱ्यांकडे उलयता? जुदेव हेंच किर्तन आज नियाळ करता आसतना ताणें सांगतात देव दाविदा कडेन उलयता. पूण आज क्रिस्तांव आमी क्रिस्टोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन अशें काणून जेजू क्रिस्ताच्या द्वारी किर्तनांचो उल्लेख आमी पळोवचें जाल्यार वा विश्लेशण पळोवचें जाल्यार हांगा जावन आसा ते 2 शब्द. सर्वेस्पर म्हळ्यार यावे. पोरण्या सोल्ल्यांत जायते फावटी देवा बापाक यावे म्हणलो शब्दांत आमी आपोवचें पळयता. तशेंच सोमी हाजो अर्थ जावन आसा आदोनाय. पूण हाजो नीज अर्थ आमकां कळटा, बस तूं म्हज्या उजव्याक. अशें सांगल्यार सर्वेस्पर मेन देव वा कंट्रोल करचो आनी तो सांगता सोम्याक बस म्हज्या उजव्याक. कोण तर तो बस म्हज्या उजव्याक? मार्काचो वांजेल अध्याय 12 वळ 30 आनी 6 आनी 30 आनी 7 अशें सांगता. दावीद राय पवित्रात्म्यान बरोवन हो उल्लेख करता. बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वैरींक, पांया तळा हांवें घालीसर. तर
दावीद राय देवाचो पूत गी. सर दावीद राय देवाचो पूत जाल्यार देव पयलेंच आसलो आनी दावीद राय एका वेळ काळांत जल्मालो. तर दावीद राय सोमी जावचो तर कशें? आपोस्तलांची कृत्या अध्याय 2 वड 30 आनी 4 आनी 30 आनी 6 अशें सांगता. दावीद राय सर्ग सोडून वचोंक ना. बगार आमचो सोमी सर्ग सोडून गेलो आनी तो ताच्या वचून उजव्याक बसला. त्या देखून दावीद रायान सांगलें तें किर्तनाची उतरां, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वायरीक जावन आसा. दावीद रायान सोम्या जेजू विशांत उल्लेख केल्लीं ती उतरां. तशेंच हेब्रेवांक बरयल्लो पत्र अध्याय 1 वड 13 अशें सांगता, आन बुडव्यांक सयत देवान ताच्या उजव्याक बसोवंक ताकीद दिवना, बगार केवल मनशा पुताक ताच्या उजव्याक बसोवंक ताकीद दिल्या. त्या देखून जेजू क्रिस्त वा मनशा पूत आन बुडव्यांच्या की चड वर्तो आनी चड बळादीक, कित्याक उजव्याक बसचें सांगल्यार नेक्स्ट इन कमांड वा देवाच्या उपरांत नेक्स्ट मनीस कोण ताणें उजव्याक बसचें. त्या देखून बसच्या रितीन आमी पळयता देवाच्या देव बापाच्या लागसरस उजव्याक आसो देवाचो पूत. त्या देखून पयलें वर्स म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वायरींक, पांया तळा हांवें घालीसर. दावीद रायान बरयल्लें जावन आसा जेजू क्रिस्ता विशांतच. दुसरें वर्स ह्या रितीर आसा, तुजे राजवडकीची पदवी सियोना तावन सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्मना वयर राजवडकी चलय. राजवडकीची पदवी सियोना तावन हांगासर जल्मालो जेजू क्रिस्त. त्या देखून दावीद राय ह्याच गांवांचो, पूण पदवी दावीद रायाची ताच्या मरणांत क्षणच अंती जाता. पूण पदवी एका रायाची आजुनी विस्तारून आसा, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्तान सांगलें, म्हजी पदवी ह्या संवसाराची न्हय, म्हजी पदवी सर्गाची. जर तर ह्या संवसाराची जर तर म्हाका पदवी आनी राजभार आसलें तर म्हजे सैनीक येवन म्हजे तुमचे लागीं जुस्ते आसले. पूण हांव राय, पूण तुमी चिंतल्या रितीर हांव राय न्हय. त्या देखून दुसरें वर्स, तुजी राजवडकीची पदवी सियोना तावन सर्वेस्पर तुका दितलो. देवा बापानच जेजू क्रिस्ताक दिल्ली जी जावन आसा पदवी. त्या देखून हे किर्तन 107 आमी वाचताना उडास दवरया. दावीद राय 1000 वर्सां आदी जेजू जल्माचे 1000 वर्सां आदी जल्मलो तरी उल्लेख जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो. तेंचं बलिदान आज आमी हांगा भेटयत आसतना दिनदेवाक खरगान दिवया आनी त्याच पुताक, देवाच्या पुताक आमी नमन करया. उंड्या संगी घे आमची काळजां, अत्रेकता ती तुका, ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या. तुझ्या मेजा भोवती आमी हजार जाल्या, आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून आयल्या. तुझे लागीं एक जावं आमी भोव आशेतां, ये बापा सर्गीच्या. हुंद्या संगी घे आमची काळजां, अत्रेकतात ती तुका, ये बापा सर्गीच्या मोगाच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदुदारा देवा बापाक मानता दुसरें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्वर आमच्या कणवळ्या बापा, बगेवून ती तारी ती मधुच्या परबेच्या दिसा तुज्या वेदीचेर आमी दवरता ती काणीक प्रसन्न जावन पळय. तिच्या उद्देशीन तुज्या नांवान महिमा परजळोवंक आमच्या पातकांच्या बगसणे आमकां मेळोवन बऱ्या करण्यानी भरले आमचे जिवीत
तुझ्या नावाक मान आनी वखणी देव जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सोबे आसो आमचे कळसां उबारुया आमीन सर्वेस्परातय उबाता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया वयशामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो बगेवंत तीत आनी तिमोथीच्या भक्तांच्या मनाक ही परब समरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय तांचे पुण्यवंत जिवीत आमकां आदार तीर दिता तांची शिकवण आमच्या गिन्यान उजवाडायता आनी तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळदळाचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका नव्यान दिन वासून तो मोडलो ती आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची त्याच परी चव्हाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसवत आनी सुमेस्त मनशां बसवते वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावर्तसो गुड परगटूया सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी येता. बापा जेजूच्या मरणासने पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूण्याचे काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडे आनी रगत सेवतेर आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रिथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकूद कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कारमरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससराच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास सुतय पवित्रत्वेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनात
आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन भक्तीपणी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज संस्कार येवं, तुझे कुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमच्या शिताव तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार जाय, कुणी ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले ह्या शेळेच्या जेवणाक आपुणे मेळयली आमी सर्व सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्वस्त भ्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोडून तुमकां हांव दिता, सासणे जिविताक तुमकां हांव आपयता. घेया खाया अमर जाया, सर्गीचे मानाक हांव दादो जाया. घेया खाया अमर जाया, सर्गीचे मानाक हांव दादो जाया. सोमिया दिकाण सर्गीचे पोषण जिणयेचे, दैवीक खिणांत आमकां मोगान एकठांवचे. दी सोमिया देणे तुजे. प्रार्थुया.
सर्गेंच्या बापा जेजूच्या कुडे रक्ताच्या जेवणांत आमी दोशी जाल्या बागेवन तीत आनी ती मोदीन धरलो आनी उसारलो बावर्त आमी धरूंक आनी उसारूंक आनी ताजे शिकोवण्याची आनी देखी प्रमाणाची ह्या बावर्तांक बऱ्या करणाने गावाय दिवंक आमकां दराळ कृपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Suse culpar, suse dayar, suse am somogar, sharati gasmate so, ani he diese ziso, suse sarko vasro. Kai melat dusro Zuze culpar Zuze dayar Zuze am somogar Zuze culpar Zuze dayar Zuze am somogar Mogar putra sove, au gloria शिर्वादेवांका. भाग्यवान कुर्साच्या कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.